भारतीय जनता पार्टी जेन्ना मतदानाक गेली तेन्ना तिजी परिस्थिती अशी नाशिल्ली. तांणी आंकडो कितलोय सांगू, 21 म्हणू, 22 म्हणू, 24 म्हणू, कितेंय म्हणू, पूण तो आंकडो देंवतलो हाची तांकांय जाणविकाय आशिल्ली. नाजाल्यार म्हाका सांगात, म्हाका जर 24 मेळटले म्हणून खात्री आसा जाल्यार मतदान जातकच हांव ह्या पक्षाक त्या पक्षाक कॉन्टॅक्ट कित्याक करूंक लागता. हांव ह्या पक्षाक लागीं रावता, त्या पक्षाक लागीं रावता, फाल्यां तांची मदत लागतली अशें धरता. हें केन्ना करता मनीस? जेन्ना ताका भोवमत मेळपाची खात्री नासता तेन्ना. आनी तें भाजपान केलें. म्हणजे निकाल जाहीर जावचे पयलींच तांकां कळिल्लें की तांकां भोवमत मेळपाचें ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता 13चे 20 जायत हें तांच्या सपनांत पसून नाशिल्लें. हो चमत्कार कसो घडलो हें समजून घेवपा सारकें आसा. हेंच आमचे कांय लोक समजून घेनात. भारतीय जनता पार्टीचें बळ वाडलें तर मागीर 33.3 इतलींच मतां, कित्याक ती मतां वाडूंक जाय आशिल्लीं न्ही. राजकारबार बरो जालो म्हणून लोकप्रिय आनी लोक खुशाल आशिल्ले जाल्यार एक वटेन फक्त भारतीय जनता पार्टी आनी दुसरे वटेन ताका विरोध करपी 7 पक्ष आनी कितलेशे अपक्ष उमेदवार. कित्याक भारतीय जनता पार्टी बरोबर एकूय दुसरो पक्ष नाशिल्लो, सगळे ताजे विरोधी. आनी ताकाच लागून हो चमत्कार घडला. हो कोणें घडोवंक ना, हो घडला राजकीय पिशेपणाक लागून.